कोर्टान गेली, कोर्टान केस चलता आसतना हे शार्मिलान मोंतेरो डायरेक्टरान कोर्टाक अफिदावीत दिली. कितें म्हणून दिली? बोट ओनरांक जनसेट जाय म्हूण. ते कोणाक विचारलें, शार्मिलाक विचारलें, तुका कितें तो डिमांड केला हें जनसेट तुका तेणें मागिलां? ना म्हूण लागली. डिमांड ना. डिमांड नासतना तुवें तांकां जनसेट जाय म्हूण तुका कितें करून कळ्ळें? आनी तुवें कितें म्हूण अफिदावीत दिली तांकां जाय म्हणून? मागीर दुसऱ्यां जालें आमी आतां ते कळ्ळें तुका बोट आहा, ती म्हणटा आपल्याक बोट आहा. जाल्यार बोटीच्या फिशिंगाचो धंदो फकत फिशरमॅनाक. हे व्हड डायरेक्टरांक बोट बांदपाचें. डायरेक्टरान ते तोंडान सांगलां, ते केलें आमकां वॉयस रिकॉर्डिंग आहा, ते तोंडान सांगलें आपल्याक बोट आहा म्हूण. आनी ते वता डायरेक्टराक थिंगाची ट्रान्सफर कोताय आनी एक 2-4 म्हयने जातकीर आमकां पोतू थिंगांटाय. आनी डिपार्टमेंटा मनीस नाय, डिप्युटी डायरेक्टर नाय, तांकां कित्याक त्या जाग्यार नाय? हे फकत सेटींग करपाक बोट ओनरांक वयच्यान. NFFचो सेक्रेटरी जालो तो, सगळ्याक भोंवता तो. आपली कुस्तार वो आमी धाडटाय ताका आमचे पयशे न्ही, आमचे कापोसतात. बोटकारांक पयशे घेयले खंय तेणें? खंयचे बोटकारांक घेयले? देखून तेणें जनरेटर बंद केलो, LED बंद केली, पयशे घेयली देखून. अरे पयशे घेयले तो आसपाना आला आयज हे प्लॅटफॉर्मार आमचे बारा. बोटकारांक तेणें पयशे घेयलोले तो हे प्लॅटफॉर्मार आसपाना आहलो. तुमचे बारा नाजाल्यार आनी कोणा बारा आसता आहलो. आयज पासून तो आहा. आयज आमची वास्को, हारीवाडो, उल्लोल आहा. कोणा लागून? ओलेन्सियोक लागून. ओलेन्सियोन आमकां हात दिवन NGT कोर्टान येयले आनी MPDचे ड्रेनिंग 350 करोडाचे बंद उडयले. हे कोणा खबर आहा? ओलेन्सियो. ओलेन्सियो कोण? ओलेन्सियो कोण? ओलेन्सियो तो ओलेन्सियो. कोणूय आसूं, ओलेन्सियो आमचो नुस्तेकाराचो ट्रेडिशनल फिशरमॅन. म्हाका गर्व हें सांगपाक. कित्याक दीस आनी रात किस्तोद आग्नेल जोकी आमी सगळे ओलेन्सियोक मुखार काडटाय. कित्याक मुखार काडटाय? कित्याक तो जाणा हे कितें जाल्यार धा सांगतलो कोणाकूय. केदे व्हडले हाड, केसलेय मनशे हाड. सो तेका लागून आमी ओलेन्सियोक हांव जाल्यार ग्रँड सॅल्यूट दिता. कितली वर्स जाले आमी म्युनिसिपल रेजिस्टर कर म्हणटाय. आनी एक कायदो काडला गव्हर्मेंटान. शर्मिला मोंतेरो ही कितली फाटी गेली आनी पोत्ती येयली. आतां हे आमचे हड्ड्यार हाडून गायल्या. एक ह्या गव्हर्मेंटाक आनी कोणू मेवना दिसता शिकलो मनीस. कितले आहाय आमचे. आयज आमचे भुरगे लंडना वयता म्हणटाय. कितें लागून वयताय? हेंकां हाडून पोत्ती बसयताय म्हूण ऑफिसांत. अरे शिकलो भुरगे जायते आहाय, बरे बरे आहाय, तांकां हाडून बसयाय. ही एकू ना तुमकोडे. आनी एक न्यू कायदो हाडला आमचे हूंय डिंग्याचे इन्शुरन्स करपाचे. आयज हांवें डिंगी बांदल्या 20 वर्स जालीं. हांवें डिंगी बांदलो, मेस्त मरोन गेलो आनी लेटर येयलो म्हाका सोसायटी म्हाजी डिंग्याचे सगळेच इन्शुरन्स कर म्हूण. हांव इन्शुरन्स वाल्याक विचारपाक गेलो. इन्शुरन्स वालो म्हाका म्हणपाक लागलो तुगेलें बील जायें. कितले लाखां डिंगी बांदली तुवें? आतां हांव बील हाडूंक वयतो जाल्यार म्हाका मेस्त जावो. आतां मेस्ता लागून हांवें मरचो पडलो आनी सरकार वचोन घेवन येवचें पडलें. सारकें. हे शर्मिला मोंतेरो मातशें मतीन घे. जाय तितले ऑर्डर काडून धाडनाका लोकांक सतोवपाक. आमी तुका डिमांड घायलो आहाय जेन्ना न्यू डिंगी बांदता तेका इन्शुरन्स लाय. हे न्यू डिंगी बांदता तेका आमी बील हाडूंक शकताय. कित्याक तो मेस्त जिता हिंगा घेवंक शकताय. मेलोल्या चुयसान हाडपाचें. हांवें मरोन वचचो पडलो. मोटर जो स्पेर पळय आसा तो कित्याक यूज करता तो. आतां आमी सरकाराक कळोवपाक सोदता. आमी सगळे MLAक आमी एक मेमोरेंडम दिल्लो की आमकां एक 6 डिमांड आसा आमचे
आनी हे मेमोरंडमाचेर आमी सरकाराक कळोवपाक सोदता की ह्या 15 दिसां भितर हे जे मेमोरंडम तुमी इम्प्लिमेंट करना आमी गोंयभर चळवळ करची पडटली. कित्याक जो मे 8, 2025 जो हायकोर्टान ऑर्डर काडला त्या हायकोर्टान क्लियरली सांगलेलें आसा की जेनसेट आनी LED लायट दोनी कोएक्झिस्ट जाता आनी हो लायट यूज जाता फकत ह्या जनरेटराक लागून. सो आमी सरकाराक डिमांड केला की हो जेनसेट पळय आहा जो ताबडतोब बंद करचो आनी 1 ऑगस्टाच्यान हो जेनसेट ह्या बोटींतलो काडचो म्हणून आमी डिमांड केलो आसा. तसोच आमी सांगला की गोवा दामन दीव मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट 1980 तो 30 वर्सां जाला तो एमेंड जावंक ना. त्या एमेंडमेंटान आमी सांगला की बोटकारांक लागून जो कायदो पळय आहा तो डिटरंट करचो. 50,000 फकत LED लायट बॅनाक लागून आहा तो 5 लाख करचो. जे भायले बोट मालपे बोट जे येता तांकां एक बारीक फायन दिता आनी हे मागीर हीच बोट दुसऱ्या दिसा आमचे उदकान फिशींग करता. सो आमकां तांकां 10 लाखाची फायन करपाक सांगला आनी त्या भायर जे 5 टायम्स पळय व्हॅल्यू पळय आहा तो 10 टायम्स व्हॅल्यू करचो म्हणून आमी ह्या सरकाराक सांगता. ना आमी आयज पळयलेलें आसा की फिशरीज सेक्टर पळय आहा गोंयचो तो एक सारको अनकॅर्ड सेक्टर आसा. डिपार्टमेंट आयज फोकस करता फीश फार्मराचेर पण डिपार्टमेंट आयज फिशरमॅनाचेर फोकस ना. मार्केट पळय होलसेल मार्केट ते एजंट चलयता, बोट्यो चलयता ते एजंट चलयता, माफियात चलयता. सो हे एजंट आनी बोटकार आयज नेक्सस जालेले आहा. सो ते आयज आमकां बंदी हाडटा. अरे तुम्ही नोटीस जेन्ना धाडटा 9.9 हॉर्स पावर पळय इंजीन पळय आहा इट इज सपोज टू बी यूज ओनली ड्युरींग बेंड टायम बट वी आर सो ट्रेडिशनल ऑर आमी सांगपाक सोदता की आमी मरीन लायफ प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी 12 म्हयने 9.9 हॉर्स पावर यूज करता. आख्खे इंडियेक यूज करना 9.9 हॉर्स पावर पूण आमचे गोंयचे भाव ट्रेडिशनल फिशरमॅन मरीन रिसोर्सीस प्रोटेक्ट करपा खातीर 9.9 हॉर्स पावर 12 म्हयने यूज करता. आनी जेन्ना ते स्पेर यूज करता कित्याक जायते पाटी वोसाड मोटराचेर पडून मोटर फेल जाता केन्ना केन्ना तेंचे रिस्क्यू कशें जाता की दुसरो जेन्ना पात लागीं आहा जाल्यार तो बावडो टायमार पावता जाल्यार तेजो रिस्क्यू नाल्यार तो मेलो तो बुडलो आख्खे मानाय तेजे कुरू गेले धंदो केले तो धंदो लोन घेवन धंदो करता भायर वचपाक. तो आयज हेजे रिस्क्यू करतलो कोण आनी तुमी आयज नोटीस धाडटा ऑन वॉट बेसीस. हांव मागता डिपार्टमेंटाक की तुमी जरी असले नोटीस काडटा तर तुमची रेस्क्यू टीम जशे लायफ गार्ड तुमी दवरलेले आहा ट्युरिस्टाक बिचार जेन्ना वयता रिस्क्यू करपाक तशें करून लायफ गार्ड सिस्टम आख्खे 5 नॉटिकल मायल दवरचे आनी जे इलिगली चलता हें बंद करचें ताबडतोब हे सरकारान करचें म्हणून डिपार्टमेंटाक मागता.